रानटी जनावरां आलशिरो नाशिल्ल्यान मनशाचे वस्तेत येवपाक लागल्यात। हे परत एकदा सिद्ध जाला। बाळी वाठारात रातच्या वेळार लोकवस्तेत ब्लॅक पॅन्थर कॅमेऱ्यात दिश्टी पडलो। या वाघान वाठारांतल्या चडशा जनावरांचो बळी घेतला। सरकारान ताचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो थळाव्यांनी मागला। आयकात रमेश नायक रावताचो खाशेलो रिपोर्ट। आज तुम्ही पळयतात की जसे शहर जावपा लागतात तसे हे जे बिल्डर असतात हे शहर काबार करून गांवांत येतात आणि गांव काबार करतात आणि या गांव काबार जातकीर जे डोंगर बी असतात हे कट करतात। खंय तरी जनावर असतात ही गांवांनी येतात आणि शहरां भितर सरतात। आज असोच एक इन्सिडेंट जो आसा वो बाळ्ळी महाल या बाळ्ळी गांवाक जाले कडेन आसा आणि हांगा सांगपाचें म्हळ्यार तुमकां खरें दिसपाना की काळो वाघ ब्लॅक पॅन्थर म्हूण तो हांगा आसा म्हणून तुम्ही बिलीव जावपाना। पूण आमी हे खरें आसलें दाखयतात कित्याक काय म्हळ्यार जेन्ना ह्या गांवाक आमी आज त्या जाग्याचेर जेन्ना लोकाली माजरां सुणीं ही ना जावपा लागली तेन्ना खंय तरी त्या भुरग्याक याद जाली की आतां बेश्टे CCTV पळोवया म्हणून तेणें CCTV कॅमेरा हाडून बसयले। कित्याक एक आनी दोन न्हू तें माजर जें आसा हें ना जालें म्हणटकीर तांणी खंय तरी CCTV अजय म्हूण ताणें हाडले आनी आपल्या घरा बसयले आनी राती ह्या CCTV कॅमेराक ब्लॅक पॅन्थर काळो वाघ वो कॅप्चर जाले कडेन आसा। हेजे वयल्यान कळटा की जी जनावर आसा ती कितली शहरां येवपा लागली गांवांत येवपा लागली आसात। सद्याक ह्या लोकांच्या मनाक खूब भंय पडले कडेन आसा की केन्ना हो वाघ मनशाचेर अटॅक करीत म्हण। कित्याक हो जो गांव आसा हो दोंगरार भागां आसले कारणान आनी मेन येता तेकोन मेन 4 रोड आसात फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिस आसा पूण हांगा खंय तरी लोकांली मागणी आसा ही फुलफील जावपा जाय। हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन तेणी मागले कडेन आसा सरकारा कडेन मागले कडेन आसा बेगीच्या बेगीन या काळी वाघाचो बंदोबस्त करचो म्हणून। आमी पळयतात की काळो वाघ या पट्टेरी वाघ हे आमकां ना म्हणून पूण हांगा हे वाघ आसात CCTV कॅमेराक तो वाघ खंयच्यान येता कसो वता होय आमचे कडेन आसा म्हणून आमचे लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या काळी वाघाचो बंदोबस्त करचो म्हणून। एक सांगा ह्या वाघाक वाघ काळो वाघ येयलो म्हणटा आनी कोणाक खर दिसपाना तर कशें ट्रॅप करपाक तुमी हें केल्या? CCTV बसयल्या तेजेर तो आमकां दिश्टी पडलो सारको चलोन वयता तो खंयच्यान वयता तो। आतां ते वाघ आतां तुगेले रानां रावपाचे काय शहरां रावपा म्हणटा खबर नाय। आतां ते वाघ समज तो शहरां रावपा जाय तर लोकांक रानां वचोन रावपाचें ना मग हेचेर मारले जाय तर गव्हर्मेंट व्हडलो इश्यू करता कोणा बडयता खाता मारता कितें पूण ते आतां वाघा तेणें बंदोबस्त करपाक जाय न्हू। कितें जाल्यार वाघा तेणें कितें पळोवपा हे आतां गांवां पळय भोंवताना लोकां धारांनी चल्लें कितें आतां। पूण हो वाघ कसलो आसा? काळ कलर सामको काळे वाघ काळलो सामको काळो सामको। हेच पयलीं केन्ना पळयला तुमी? ह्यो फर्स्ट टायम येयलो असो कितें म्हणटा आतां हे गांवां येवपा लागले वाघ। आतां गांवां येवपा लागले आतां रानां वचपाचें आनी आमी आतां 1.5 वरांच उठटाय। तेणी समज आमच्या उडी घातली आनी कितें केलें मागीर कोण जबाबदारी? लोकां भुरगीं भोंवताय। हेची कंप्लेन बी तुमी कितें दिल्या? आमी कांय केलें ना कित्याक करून कांय फायदो ना कितें आतां बेश्टे तुजे हांव रिपोर्टर आपणें येयलो हांव अशें आसा म्हणून सांगपाक हें फुडली तेणी पळोवपाचें आमी कांय सांगूंक शकनाय तुका। 3 तारखेक मरे पयलीं आमकां कळना 3 तारखेक तो माजरां हांव सोदूंक गेलें पळय माजरां सोदूंक गेले ते आतां म्हणलें सगळे सोदले आनी मागीर हेजेर पळोवया म्हणलें कॅमेऱ्याचेर पळयल्यार हे लचाण येता अशें येता हे आतां तो वयर चडलो मरे आनी मागीर तो वयर चडून मागीर माजर मागीर दिश्टी पडलें मुखल्या फाटल्यान धांवतालें तें। हय पण तुमगे आतां कितली माजरां खाल्या आनी हें खाल्या? माजर पयलीं खाली एक आनी एक खालें हय आनी एक खालें आनी कितली खाली तेणी माजरां थोडी खालना आनी सुणी सुद्दां खाल्यात? हय सुणी पसून खाल्यात आनी कितें काय म्हणल्यार हे हांव सगळें दोंगर बिंगोर सगळें सोदून येयलें आनी मागीर लास्ट ते कॅमेऱ्याचेर पळयलां कित्याक खंय आसा तें पळोवपाक साम फडफडेली रे सामके बरे माजर सामके बरेले साम बऱ्यांतले बरे आनी कितें जात आसा तकली आनी तेणी गव्हर्मेंटान आमकां एक खांबो घालून दिवचो आनी ताका धरचो म्हणून ताका धरचो आनी एक खांबो लायटी काळोख पडटा दोंगर न्हू काळोख पडटा कांय कळना भुरगीं बाळ भोंवतात अशें म्हणून तेजे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन आमी हें मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।